माड हे मनीस जातीक मेळिल्ले वरदान। माडाच्या फळात म्हळ्यार नाल्लात सदाच्या जेवणात रूच हाडपाची ताक असता, निदान गोंयकारांच्या जेवणात तरी। माडाक कल्पवृक्ष म्हणटात। नाल्लाच्या सोन्नापासून कातो, नाल्लाचो उपेग तेल काडपाक, तशेंच ह्या माडाचो दरेक घटक मनशाचे जिणे खातीर उपेगी पडटा हे वेगळे सांगपाक नाका। पूण आता पयलीं सारके नाल्लाचे उत्पादन गोंयांत जायना, ताची कारणां वेगवेगळी। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात सगळ्यांक येवकार। राज्यात नाल्लाचे दर बरेच वाडला। हे मोल सामान्य मनशाक परवडना। पाडेलींचो उणाव आनी नाल्लाच्या भाटांच्या उणावाक लागून गोंयांत नाल्लाचे उत्पादन उणें जाला। हाका लागून गोंयकारांक आयात केल्ल्या नाल्लांचे निंबून रावचे पडटा, म्हणून नाल्लाचे दर परवडना। हालीं गोंयांतल्या सगळ्या वाठारांनी नाल्लांचो उणाव आसा, हाका लागून दर वाडला। घाऊक विक्रेते सरासरी आकारा प्रमाण 32 ते 45 रुपया दरान नाल्ल विकतात। होच नाल्ल किरकोळ विक्रेत्याकडेन 40 ते 80 रुपयाक मेळटा। 100 भरतीचो नाल्ल 45 रुपया, 120 भरतीचो नाल्ल 37 ते 40 रुपया आणि लहान आकाराचो नाल्ल 32 ते 35 रुपयाक घाऊक विक्रेते विकतात। पयलीं होच नाल्ल 15 ते 20 रुपयात मेळटालो। सध्या गोंयांत थळावे पाडेली मेळना। जे कोण पाडेल्यांचो वेवसाय करतात ते चडशे बिहारी, उत्तर प्रदेशांतले आसा। ते एका माडार चडपाक 120 ते 150 रुपया घेतात। जायत्या जाणांक ही रक्कम परवडना, देखून भाटकार फकत स्वता पुरते नाल्ल काडटात। थंय वेवसायीक प्रकल्प उबारल्यात आनी हे खातीर माड कापल्यात। हाका लागून गोंयांत नाल्लाचे उत्पादन उणें जाला। कांय जाण काडिल्ले नाल्ल आपल्या शेजाऱ्यांक विकतात। हाका लागून बाजारात गोंयचे नाल्ल येवप बंद जाला। तेल काडपा खातीर नाल्लाचो व्हड प्रमाणात उपेग जाता, ताका लागून बाजारात नाल्ल उणें जातात आनी दर वाडटा। ताका लागून घाऊक विक्रेत्यांक केरळ, कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्या कोकण वाठारांतल्यान आयात केल्ल्या नाल्लांचे निंबून रावचे पडटा। आयात केल्ल्या नाल्ल्यांच्या उणावाक लागून दर वाडल्या। 3 वर्षांत नाल्लाचे उत्पादन 60% देंवले। गोंयांत नाल्लाचे उत्पादन 2022-23 वर्साच्या तुळेत 2024-25 वर्सा 7.54% उणें जाला। ही माहिती शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी विधानसभेत आलेक्स रेजिनाल्ड हांणी विचारिल्ल्या अतारांकीत प्रश्नाक जाप दितना दिली। गोंयांत 2022-23 वर्सा 16.31 कोटी नाल्लांचे उत्पादन जाले। 2023-24 वर्सा 16.8 कोटी जाल्यार 2024-25 वर्सा 15.7 कोटी नग आशिल्ले। 2022-23 वर्सा दर हेक्टराक 6113 नग नाल्लाचे उत्पादन जाले। 2023-24 वर्सा दर हेक्टराक 6006 टन उत्पादन जाले, जाल्यार 2024-25 वर्सा दर हेक्टराक 5625 नग उत्पादन जाले। जायते माड पोन्ने जाल्ल्यान तांची उत्पादकता उणी जाल्या। मजुरांचो उणाव आनी हेर खर्च वाडिल्ल्यान नाल्लाचे शेती कडेन दुर्लक्ष जावपाक लागला। माकड, मुंगूस आनी हेर जनावरांक लागून नाल्लाच्या फुलांचे आनी हेर भागांचे लुकसाण जावपाक लागला, जाका लागून उत्पादनाचेर वायट परिणाम जाला। अशोच वेगवेगळे व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात। फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी ट्विटर फॉलो करपाक विसरूं नाकात।